सरकारान लोकांच्या मुळाव्याने हक्काच्या सुविधांकडेन कितली म्हण आडनदर करची, कितें सीम मर्यादा। बारशे मुड्डी वाठारांत अंदूच्या पावसांत सरकारी कृपेन सरकशी पळोवपाक मेळ्ळ्यो। आदींच रस्ते तांबडे, उदका पोंदाक गेल्ले, लायट गेली म्हण सरकारी गाडी आफयली, ती रस्त्यातल्या चिखलात रोमली, ती काडपाक क्रेन हाडली, तीवूय रोमली। गोंय मुक्तीचे 60वे वर्स सरकार दबाज्यान मनयतात। पाजरखणीच्या मुड्डकारांक सादो डांबरी रस्तो दिवपाक जमलो ना। विकासाची गाडी हांगाच मुंगल्ल्या काय कितें? आज आमी म्हणटात की सगळ्या लोकांक पावसान जो त्रास केला, ह्या पावसाक सगळ्यांक त्रास जाले कडेन आसात आनी चड त्रास जाले ते म्हणते बारशा मोड्डी सालजोरा ह्या लोकांक। आज तुम्ही हांगा पळयतात आमच्या फाटल्यान एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची गाडी लोकांली लायट सारक करपा येता आनीक ती हांगा खंय तरी पुरवता रमता आनीक ती काडपा जाय म्हणून एक क्रेन येता। ही क्रेन ती गाडी काडटा आसतना ही क्रेन हांगा रमता पुरवता आनीक मागीर आनी एक जाता की ही क्रेन काडपा आनी एक क्रेन हाडटा, ती आमच्या फाटल्यान तुमी दिश्टी पडटा आनीक ती क्रेन पुरवता। म्हणटा आतां आनी कितली क्रेन हाडपाच्यो हो सद्याक ह्या क्रेनवाल्याच्या मना पडले कडेन आसा। आनीक दुसरें मोठो एक आघात म्हणटा ह्या बारशा वाडो जो आसा बारशा मोड्डी ह्या लोकांचेर येयले कडेन की हांकां सद्याक काल असो इन्सिडेंट जालो की आज सकाळी एक जाणटे कोण तरी एक मनीस बरो ना जालो आनी तेका सद्याक तेणी खानार मारून मेन रस्त्यार व्हरोन तेका हॉस्पिटलांत व्हरपा पडलो। आमी मागतात की हे जे रोड आसात हे बेश्टे मातये रोड आसात आनीक हे रोड करपा जाय म्हणत। आतां जेन्ना आमी त्या लोकां फुड्यान उलयले, हांगचे जे गांवां रावतात त्या लोकां फुड्यान उलयले, तेंणी सांगले की इलेक्शना टायमार हांगा लोकांनी पांय झरयले, पांयाक कुडकी गेले, आमी आज रोड करता फाल्यां रोड करता म्हण अजुनूय रोड हांगा जालो ना म्हण आतां मागता आतां तरी तेणी तो रोड सरकारान करून दिवचो म्हण। कित्याक हो रोड आतां ह्यो दोनूय क्रेन येवन रोड सामको काबार जाला, ब्लॉक जाला, तर आतां हांकां वचपाचो खंयचे, हांकां गाडी काडूंक मेळना, मोटरसायकल व्हरोंक मेळना। आमी सुद्दां आज येयल्या ते बरे पयस साकून चलत येयल्यात म्हण हे लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन हो जो रोड आसा हो करून दिवचो आनी तांकां रिलीफ दिवची म्हणून। डिपार्टमेंटा तेंगे ती मडगांवची डिपार्टमेंटा गाडी येयली, तेंगे लायट गेली आसता, ते आमकां लागून येयल्ली, कळ्ळें तुका। आनी ती गाडी रोमली डिपार्टमेंटाची, ती रोमली म्हणून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची ती रोमली म्हणून तेमी क्रेन आपयली, ती क्रेन बी रोमली ती गाडी काडटा आसतना। मागीर क्रेन रोमली, ती क्रेन काडपाक दुसरी क्रेन येयली वर ह्या रस्त्यार असली क्रेन हाडपाची आनी असली गाडी इलेक्शना टायमार सगळे रस्ते करता म्हणटा आनी कोण करनाय रस्तो। आमगे असली परिस्थिती येता की आमकां कोणी बरें ना जाल्यार आमकां आमचे संकट येता आनी राती आमगे कोण अकस्मात बरें ना जालो आमी ते खांदार मारून बाळ्ळी वयला हॉस्पिटलांत। आनी इस्कोला भुरग्यां बी वचपाक त्रास आनी येवपा वचपाक आमकां वाट ना, सगळी वाट बंद केली। गाडी उरोन दोनूय क्रेन रस्त्यार उरल्यो। आतां कितें मागता तुमी? आतां आमकां कितें जाल्यार रस्तो गव्हर्मेंटान हेल्प करून आमकां रस्तो कितें करून दिवचो म्हणून। रस्तो सारको ना, माते रस्तो आहा ते राती लायट गेलेली, लायटी गाडी येयलेली, लायटी गाडी गेले ते बी मातयेन पुरून गेले आनी ते रस्त्यार प्रॉब्लेम मातशें रस्तो मातशें आमकां सारको करून दिवपा जाय गव्हर्मेंट। आनी कितें जाता तुमकां हांगा भुरग्यांक स्कुला वचपाक प्रॉब्लेम आहा, भुरग्यांक शाळेक वचपाक धाडपाक मोटरसायकल सगळे आख्खे पुरवता म्हण आतां तुमकां कांयच व्हरोंक मेळना ना, व्हरपाक गिरपाक भुरग्यांक कांय ना। राती बी 2 गाडी पुरोवन थिंगा आसा। आनी कितें जालें सकाळी कोण बरो ना तेन्ना? सकाळी तो कोण दादलो बरो नासलो, तेका एम्बुलन्स बी हाडपा पासून हें जालें ना, ते गाडी रस्तो सारको ना न्ही। मागीर कशें व्हेलें तेका खांद्या मारून वयले। पण तुमी मागता हो रोड करून दिवचो, सारकें करपा जाय, मातशें हेल्प करपा जाय सरकारान रोड करून दिवचो, रोड करून दिवपा जाय मातशें। सगळ्यांक त्रास जाता न्ही, लायटी प्रॉब्लेम आहा, रस्त्या प्रॉब्लेम आहा, मातशें सरकार कितें कोण सरकार कोण येता न्ही पळयनाय। उदक सगळे उदक मातशें सगळे रस्त्यार रस्तो ना जाल्यार उदक खंयचें वयतलो, सगळे उदक येवन माती सगळे भितर गेली पुरून, गाडी सगळे भितर सपडटा। गोवा 360 खातीर बारशा मोड्डी साजोरा साकून रमेश नायक रावत।